नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव सुमिता कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्ल्या दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकाराक सोमारा मेळटली खातीं, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाची माहिती। घरां कायदेशीर करपाचे अर्ज 15 सप्टेंबरच्यान उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदार कार्यालयात आसतले उपलब्ध। सरकारी तशेंच कोमनीदाद जमनीचेर घरां बांदिल्ल्या व्यक्तींक नोंदणी शुल्का सयत 10% दंडय भरचो पडटलो। टॅक्सीकारांच्या दबावाक सरकार पडले बळी। नवे धोरण हाडपाचे उतर दिवन चौथी मेरेन वेळ मारून व्हरपाचो यत्न केलो, तरी लेगीत सरकाराक आयज ना फाल्यां हो विशय हाताळचोच पडटलो। खासा रिपोर्ट। दिवचल म्हालात उप्रासला उदकाचो प्रस्न। नळ सुके पडिल्ल्यान उदकाविणे लोकांचे जाल्यात हाल। उदकाविणे प्रस्न बेगोबेग करचो सुटावो, दिवचलकारांची मागणी। बस चालकाचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान अष्टमीचे फेरयेत घुसली। अपघातांत तिगांक दुखापत। जखमींचेर जीएमसीत उपचार सुरू। 3 स्टॉलांचे लुकसाण, विक्रेत्यांची माहिती। काँग्रेसीचो कर्नाटकाचो आमदार केसी वीरेंद्र उर्फ पप्पीक ईडीन सिक्कीमांतल्यान केली अटक। मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याखाला केली कारवाय। गोंय धरून वेगवेगळे कडेन घातिल्ले धाडीत 12 कोटी रुपया केले जप्त। आता पळयात खबरो विस्तारांत। मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्ल्या दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकार हांकां खाती वांटून दिवपा खातीर भाजपा फुडारी मुहूर्ताची वाट पळयताले। मदीं उमास आयिल्ले कारणान खातें वांटप फुडें धुकलिल्ल्याचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता। आता खातें वांटपाचो मुहूर्त निश्चित जाला। दिगंबर आनी तवडकाराक सोमारा खाती मेळटली अशें दामू नायकान सांगलें। खातें वांटपा विशीं दामून नेमकें कितें म्हणलें तें आयकात। तांच्यांनी सांगिल्लें की अमाशेचे हातूंत भितर करनाका, कारण आमचे हातूंत भितर एक आसा की तूं हातूंत भितर बरें काम आसा तें मातशें पंचांग आनी हे मुहूर्त पळोवन करता। मुहूर्त बरो आसा। अमास आयज मातशें वचून मुहूर्त केन्ना बरो आसा? सामको लांब दीस अलॉटमेंट करपाक लांब दीस सादारण खंयची मिनिस्ट्री कशी तुमकां पयलीं सगळ्यांत तुमकां पयलीं घडली। काल विजयान एक तुगेलो स्टेटमेंट केला की हो सीएम इज ओवरलोडेड म्हणून, त्या संदर्भात कितें 45 ताजे कडेन 45 ताजे कडेन खाती आसात। काय कमेंट करपाक चवथीचे पूर्वी येता काय तुम्ही। म्हजे घर येवजणेखाला घराक कायदेशीर करपाचे अर्ज 15 सप्टेंबरच्यान उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदार कार्यालयात उपलब्ध आसतले। 1972 पयलींची घरां कायदेशीर करपा खातीर लोकांक 1000 रुपया फारीक करचे पडटले, जाल्यार सरकारी तशेंच कोमनीदाद जमनीचेर जांणी घरां बांदल्यात तांकां घरां कायदेशीर करपा खातीर नोंदणी शुल्का सयत 10% दंड भरचो पडटलो म्हणून मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंतान सांगलें। म्हजे घर येवजणे संदर्भात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान पंचायत सचिव, स्वयंपूर्ण मित्र, सरपंच आणि पंच वांगड्यांकडेन व्हर्च्युअल पद्दतीन संवाद साधलो। म्हजे घर येवजणे खाला घरां कायदेशीर करपाचे अर्ज 15 सप्टेंबराच्यान उपजिल्लोधिकारी आणि मामलेदार कार्यालयात उपलब्ध आसतले। अर्ज केल्ल्याच्या 7 दिसां भितर पंचायत आणि नगरपालिकांक संबंधित मनशांक घरां कायदेशीर जाल्ल्याचे प्रमाणपत्र दिवचे पडटले। 1972 पयलीं रस्त्या कुशीक दुकानां आशिल्ल्यांकूय हे येवजणेचो फायदो जातलो। 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं आल्वारा, मोकासो, कोमनीदाद सरकारी जाग्यार बांदिल्लीं सगळीं घरां कायदेशीर जातली। 400 चौखण मिटराचो प्लॉट तशेंच घर आणि घरा भोंवतणची 2 मीटर जागा कायदेशीर जातली। त्यान फुडें कायदेशीर परवानगी घेवचे बगर कसलेच बांदकाम करपाक मेळचे ना। बेकायदेशीर बांदकामां करप्यांचेर पंचायत, मामलेदार आणि पुलिसांक कारवाय करपाचो अधिकार दितले अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। 1972च्या पयलींची घरां कायदेशीर बांदण्याता म्हणजे म्हणटा आसतनाच म्हटलां की 1972 पूर्वीच्या घरांना कायदेशीर बांदण्याता हे सांगता आसतना आज संदीप जॅकीस उलयता आसतना ताणें सांगलें की तांकां घर कायदेशीर आसा अशी खंयचीच सर्टिफिकेट तेंच्या कडेन नासली। आतां ती दिवपा खातीर 2 सर्टिफिकेट्स ज्यो आमी दिता, एक ताजो प्लॉट
हो जो आसा हो सेटलमेंटात आसा, हो प्लॉट दिता. हांव टेक्निकली वतना कितलो आसतलो कितें आसतलो ताचेर सुरेंद्र नायक उलयला. दुसरी पंचायत किंवा म्युनिसिपालिटी ताका सर्टिफिकेट दितले आनी ही डायरेक्टली सेक्रेटरीक पावर आसा. खंयसरूच पंचायत बॉडीच्या मिटिंगेक सुद्दां रावपाची गरज ना. विदिन द 7 days सर्टिफिकेट सेक्रेटरी शूड इश्यू द सर्टिफिकेट. ताणें एप्लाय केल्या उपरांत तेका तुजें घर लिगल आसा किंवा तुजें घर कायदेशीर ही फक्त 1,000 रुपया भरून ही तेका सर्टिफिकेट मेळटली. घडये कदाचित थोड्या जाणांक तुम्ही म्हणटले की ह्या दोन्ही सर्टिफिकेटीचो फायदो कितें. म्हाजे घर तर आसात, बट एक म्हणजे ताका पूर्णता कायदेशीर मान्यता दिवपी ही सर्टिफिकेट आसतली. आणि त्याच बरोबर इन फ्युचर तो जेन्ना कन्स्ट्रक्शनाक वयतलो किंवा तुमच्या फुडल्या जनरेशनांतलो कोण जरी कन्स्ट्रक्शनाक गेलो आसत जाल्यार ह्या दोनूय सर्टिफिकेटीचो ताका खूब मोठ्या प्रमाणात आर्थीक आनी लिगल ह्या दोनूय गोष्टीं जो आसा पळय आनी फायनान्शियली आनी लिगली ह्या दोनूय गोष्टींचो ताका खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. हांगासर हांव सांगता आसतना इन्क्लुडींग जांची शॉप्स 1972च्या पयलीं रोड लायनींग आशिल्ली आनी आतां थोड्यो पंचायती जांकां डेमोलिशन काडपाक लागला ताजोय बी फायदो जो आसा पळय न्ही हो त्या शॉपवाल्यांक सुद्दां जातलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पर्यटक जावं वा गोंयकार ॲप आधारित टॅक्सी सध्याची गरज जावन आसा आनी ही वस्तुस्थिती कोणूच न्हयकारपाक शकना. ही सेवा आयज ना फाल्यां गोंयांत येतलीच, कित्याक हो केंद्राचो कायदो. गोंय सरकारान नवें धोरण जाहीर करपाचें सांगून वेळ मारून व्हरपाचो यत्न केलो, तरी लेगीत आयज ना फाल्यां गोंय सरकाराक ॲप आधारित टॅक्सी गोंयांत हाडले बगर पर्याय ना. पळयात पुराय बातमी. ॲप आधारित टॅक्सी सेवेक गोंयच्या टॅक्सीकारांनी खर विरोध केलो. टॅक्सीकारांच्या विरोधाक लागून सरकाराक कायद्याचो मसुदो फाटी घेवचो पडलो. सद्याक जरी नवें धोरण हाडपाचें आश्वासन दिवन सरकारान 4थी मेरेन वेळ मारून व्हेलो खरो, पूण हो विशय सरकाराक आयज ना फाल्यां हाताळचोच पडटलो. हे विशीं गोमंतकाचे मुख्य प्रतिनिधी अवित बगळे कितें सांगता ते आयकात. ट्रान्सपोर्ट एग्रिकल्चराचो जो विशय आसा तो फक्त टॅक्सीवाल्यांक लागना. ॲप बेस्ड जे ट्रान्सपोर्ट आसा हे जगान आतां स्विकारलेलें मॉडेल आसा. आमच्या देशानय हेर राज्यांनी ते लागू जाला. आमच्या गोंयान कितें जालां की 2 टॅक्सी ॲप आसात, पूण आजुनय सगळे टॅक्सीवाले ते ॲपाचेर येवना. गोंयान टॅक्सी वापरप ही लग्जरी आसता, ती नेसेसिटी ना. किंवा जनरल पब्लीक जी आहा ती टॅक्सी ह्या जाग्यावर एका जाग्यावयल्यान दुसरे म्हणजे समजा पणजे बस स्टँडार कोण देवलो आनी ताका सांतिनेच वचपाक जाय तो टॅक्सी करून वचना, कित्याक तिका टॅक्सी परवडना. तो रिक्षा करूनय वचना, कित्याक रिक्षा ताका परवडना. घडये तो केन्ना तरी पायलट घेता नाल्यार तो सिटी बसीन वयता. कित्या खातीर जाता की हांगाची जी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जी आसा ती वीक आसा, एक मान्य आसा. ताका लागून टॅक्सी घेवपाची पडटा, रिक्षा घेवची पडटा किंवा पायलट करचो पडटा, ही वस्तुस्थिती आहे. पूण तांचे जे दर आसात ते कोणाच्या अवाक्यान ना. हे सगळे रेग्युलेट करपा खातीर एग्रिगेटर हे जे संकल्पना ती हाडल्या. ही राज्य सरकारान हाडल्या अशें न्हू, केंद्र सरकारानूय हाडल्या. राज्य सरकारान आतां घडये टॅक्सीवाले सरकाराचेर चलून आयले, तेंच्यांनी आपले शक्ती प्रदर्शन केले. मायकल लोबो सारक्या किनारी भागांतल्या आमदारान तेंचें प्रतिनिधित्व केलें. म्हणून हे सगळे सोंपतले अशांतलो भाग ना. पयलीं कितें जातालें की एक दीस टॅक्सी चलयताले, 1-2 ट्रीप मारले, दिसाचे आपले जोडले आनी ते उगी रावताले. आतां तशें जावचें ना. आतां तांकां ते दीसभर वेवसाय करचो पडटलो. कित्याक खातीर कॉम्पिटिशनान दिवचें पडटलें. सरकार नोटिफाय रेट करता, सगळ्यांक मान्य आसा, पूण त्या दरा सकयल जर कोण भाडी मारता जाल्यार ताका कोण न्हयकारूं शकना. कित्या खातीर कंज्युमराचो जो रायट आहा, ग्राहकाचो जो हक्क आहा तो कितें म्हणटा, आपणाक सवाय मेळटा तो ऑप्शन तो घेतलो. मागीर फाल्यां समजा उबेर हांगा आयली, ओला आयली, मेरू आयली आनी हांगच्यान समजा वास्को वचपाच्या गोंयचो टॅक्सीवालो समजा 2,500 घेता आनी तेंच्यांनी 1800 समजा भाडें मारता म्हणून जर एपाचेर दिलें जाल्यार तो 1800चें भाडें जें आसा ते गोंयचो खंयचोय मनीस जो आसा तो ते स्विकारतलो. ताका लागून टॅक्सीवाल्यांची ही जी कितें सरकाराचेर दबाव हाडपाचो हो जो कितें प्रयत्न चल्ला ताका एक लिमिटेड आसा. सरकारान घडी आतां 10 सप्टेंबराक आपूण एक कितें तरी पॉलिसी हाडटा म्हणून सांगून हो विशय 4थी पयलो फुडें धुकल्ला. 4थीच्या तोंडार एक टॅक्सीवाल्यांनी कितें संप करपाचो न्हू, एजिटेशन करपाचें न्हू अशें सरकाराक दिसता. ताका लागून तेंच्यांनी हो मातसो विशय पालोवपाचो प्रयत्न केलो. तरी जेन्ना सेंट्रलाचें धोरण जेन्ना लागू जातलें तेन्ना हो विशय परतून उफाळून येतलोच. ॲप बेस्ड जी टॅक्सी आसा ताका कोणूच ना म्हणूंक शकचो ना आनी भायले जे ॲप आसा ते आमी थांबोवंक शकचे ना. पण गोंयकाराचो जर वेवसाय जर टिकोवपाक जाय जाल्यार सरकार कितें करूं शकता हाचो सरकारान विचार करपाक जाय. आनी टॅक्सीवाल्यांनी
पयलीं सारके एक दोन भाडी मारतले, आमी घरा आपली टॅक्सी दवरतले, म्हजी टॅक्सी, हांव कितेंय करूं, हांव सुशेगाद रावतलो, हें आतां चलचें ना. तुका ती टॅक्सी दिसभर चलोवची पडटली. पयलीं दोन भाड्यांनी जितले तूं जोडटालो ते जोडपा खातीर घडये तुका 5 ट्रिपी मारचे पडटले. कित्याक तर आतां कॉम्पिटिशन वाडटलें. भायले जे ॲप येता ते रेट सकयल हाडटले. सरकार नोटिफाय करता त्या दराच्या वयर कोण चार्ज करूं शकना, पण सरकार नोटिफाय करता त्याच्या सकयल चार्ज करपाक कोणच बंदी घालूं शकना. हें तितलेंच खरी आसा. टॅक्सीवाल्यांनी आपले युनियन केले, युनिटी केली, सरकाराचेर प्रेशर जरी हाडलो तरी लोकांचे जे म्हणणें आसा की तांकां सवाय दरान टॅक्सी मेळपाक जाय हें कोणूच न्हयकारूं शकना. टॅक्सीकारांचो प्रश्न सुटावो करपाक सरकार कमी पडला हे सरकाराचे राजकीय अपयश. टॅक्सी एग्रिगेटर येवप हो लोकांचो हक्क. गोंयांत येवपी पर्यटकांक बरी टॅक्सी सेवा मेळटली जाल्यार एग्रिगेटर हो येवचोच पडटलो. हे विशीं गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक कितें सांगतात ते आयकात. टॅक्सी एग्रिगेटरचो प्रश्न राज्य सरकारपाक सोडोवपाक येवप ना हें म्हाका दिसता दुर्दैव. हें राजकीय सामकें दुर्दैवाची गजाली. कारण इतल्या खातीर की आमी पळयतात आनी हाजेर टिकाय जाता. कलंगूट हें कितें एक स्वायत्त राज्य, कलंगूट हें एक रिपब्लीक, कितें चलना कलंगूट. कलंगूटचे टॅक्सीवाले येतात, तांचें नेतृत्व थंयचो आमदार करता. आमदार त्या कितलेशे शेकड्यांनी लोकांक घेवन सचिवालयाचेर चाल करून येता. ही बेशिस्त अशें म्हाका दिसता. आनी पॉलिटिकल अशे तरेन वेगवेगळे गट निर्माण जावप, तांणी आपले लॉबी करून सरकाराचेर प्रेशर हाडप, हें कितें. एका तेंपार सावथ गोवान भायले टॅक्सीवाले आयले तांकां मारताले, टॅक्सी फोडटाले, ताजोच हो प्रकार अशें म्हाका दिसता. टॅक्सी एग्रिगेटर येवप हो लोकांचो हक्क, ग्राहकांचो तो हक्क. आनी गोंय जर ट्युरिस्ट स्टेट आमी म्हणटात जाल्यार ट्युरिस्ट म्हणजे गोंयांत येतात ते बरे ट्युरिस्ट येवपाक जाय. त्या बरे ट्युरिस्टांचो हक्क अशें हांव मानता. म्हाका दिसता आतां ग्राहकांनी आपले गट करून सरकाराची दबाव वाडपाची गरज आसा की हें चल्लां तें बंद करात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भर चवथीच्या तोंडार दिवचलच्या भोवतेक वाठारांत नळ सुके पडिल्ल्यान लोकांचे खासा करून गृहिणींचे हाल जाल्यात. नळाक उदक नाशिल्ल्यान लोकांक वळवळे काडचे पडल्यात. शुक्रारच्यान नळ सुके पडल्यात. पळयात पुराय बातमी. दिवचल म्हालात उदकाचो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पाडोशाच्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पात तांत्रीक अडचण निर्माण जाल्ल्यान ह्या प्रकल्पांतल्यान उदकाचे पुरवण जावपी वाठारांनी मोठो प्रश्न उप्रासला. नळ सुके पडिल्ल्यान दिवचल शहरा सयत सरभोंवतणच्या वाठारांतल्या लोकांक खासा करून बायलांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटात. देखून चवथी पयलीं हो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी थळावे करीत आसा. सकाळच्यान उदीक ना, आमचे हाल जाले उदकाचे. ते केन्ना येतलो नळ. आतां चवथीचे दीस, सगळें धुवन पुसूंक जाय, न्हावपाक जाय. आनी बांय आहा ती पयस आहा. सकाळच्यान उदीक हाडून जीव जालो काबार आमचो. आनी आतां चवथी कडेन नाका, आनी चवथीचे दीस येयले लागीं. चवथी कडेन अशेंच तर जाय नळ वचा जाल्यार खंयचें उदीक आमी हाडपाचें. हा, तुम्ही सरकारा कडेन कितें मागता? सरकारा कडेन आमी मागता कितें बेगीन चालू करचें. तें मिशीन कितें मोडला पळय तें सारकें करपाचें. इतकें उपकार मागता आनी कांय मागना. चवथीक जर अशीच परिस्थिती उरली जाल्यार हाल जातले. हाल जातले आमचे. नळ ना जाल्यार हाल जातले चवथी कडले. हेच्यान पयलीं अशें केन्ना हाली जाल्ले बी उदक अशेंच केन्ना जावंक ना. शुक्रारा फातोडच्यान उदकाची ही समस्या निर्माण जाल्ली आसा. नळांक धड उदक नाशिल्ल्यान दिवचल तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या लोकांचेर आकांत आयिल्लो आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पडोशेच्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पात तांत्रीक बिघाड जाल्ल्यान ह्या प्रकल्पांतल्यान जावपी उदका पुरवण बंद आशिल्ल्याचें कळटा. देखून पडोशेच्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पांतल्यान उदकाची पुरवण जावपी दिवचल शारा सयत सरभोंवतणच्या वेगवेगळ्या वाठारांत शुक्रारच्यान उदकाची समस्या गंभीर जाल्ली आसा. शुक्रारा सांजे मेरेन उदकाची पुरवण सुरळीत जातली असो विस्वास संबंदीत खात्याच्या सुत्रांनी व्यक्त केल्लो. मात शेनवारा सकाळ मेरेन नळांक उदक येवंक नाशिल्लें. नळांक उदक नाशिल्ल्यान लोकांचे सामके हाल जाल्ले आसात. गृहिणींच्या तर दोळ्यांतल्यान दुकां गळपाची पाळी आयल्या. भर चवथीच्या तोंडार उदकाची ही समस्या निर्माण जाल्ल्यान लोकां मदीं नाराजी पातळिल्ली आसा. केन्ना एकदां नळांक उदक येता ताची खासा करून गृहिणी वाट पळयतात.
गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचरच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पणजे नुस्तें मार्केटा लागसार मिरामारच्यान येवपी खाजगी बसीचो अपघात जालो. बस चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान बस सरळ अष्टमीच्या फेरयेत घुसली. फेरयेत घाल्ले 3 स्टॉलांचें लुकसाण जालें अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. ह्या अपघातांत 3 दुखापत जाल्ल्यान तांचेर उपचार सुरू आसात. पुलिसांनी घडणूक थळार अपघाताच्या घडणुकेचो पंचनामो केलो. पणजे पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. चार लोग 3 बंदा मेरा है, एक मौसी है। हाँ, हमारे मौसी है। आपका शॉप था? कितने मतलब पैसों का नुकसान हुआ है अभी तक? कोई नहीं, माल बहुत गलत है। मिनिमम कितना? कपड़े का है, कॉस्मेटिक है, कपड़ा है, दोनों है। कितने बजे ये इंसिडेंट हुआ? 8:30 बजे। और वो जो बाइक अंदर गई इसके साथ, वो क्या पार्किंग वाला क्या था, पार्किंग के अंदर था, पार्किंग के अंदर सो रहा था, तो वो भी लेके गया। वो ये गाड़ी अंदर है, दिखता है। 4 लोगों को मतलब लगा है इंजर्ड है। अभी उनको किधर शिफ्ट किया है? जेएमसी लेके गया। हाँ, ये 108 केले. हांवें खबर ना आमकां कितें जालें पळय तें. सो आमी हांगाल्यान मिरामार वयताले आमच्या कामाक. आमी एक बस पयली आनी पुलीस जायते ट्राय करताले व्हरपाक. सो तेंची ती व्हराना आली, कित्याक तो फातर स्विकारलो आपोवना. सो मागीर कितें केलें आमी एक ट्राय केलो, कित्याक बसकार म्हणल्यार आमचेच न्हू. सो आमी एक ट्राय केलो करपाक. आमी जे काडले आनी तो फातर काडलेलो. सो आतां आमी क्रेनीक रावता. ओके. पूण शॉपांचे बीन नुकसान जाला न्ही? कांय खबर ना गोंय कितें जालां पळय तें. आमकां कांयच आयडिया ना. पूण तो ओनर कोण तोय खबर ना. ते ओनरान येता सांगलो आमकां. ओके. सो आमी ते ओनराकूय रावता आनी ती गाडी भायर काडपाक रावता. पूण खंयची ही बस आता? ही कॅसिनोक चलता. हां, ओके बिग ओके. लेडी कॅसिनोक चलता. हां, ओके. तांचो ओनर अजून येवंक ना? काय खबरूच ना कोणाची कितें पळय ती. बिकॉज 8:30 इन्सिडेंट जाला खंय न्ही? हय, आमी पणजे येयल्ले आमच्या कामाक लागून. ओके ओके. सो आमी वयताना पळयलें की बस येयली शिरकाल्या पळय ती. सो तेका लागून आमी हेल्प करपाक म्हणून येयल्ले. हेल्प करपाक? हय. ओके. सो ड्रायव्हरी म्हाका दिसता पुलिशेन घेवन गेले ड्रायव्हराक. इडीन काँग्रेसीचो कर्नाटकाचो आमदार केसी वीरेंद्र उर्फ पप्पी हांकां सिक्कीमांतल्यान अटक केली. मनी लॉन्ड्रिंग कायद्या खाला ही कारवाय केल्या. केसी वीरेंद्र उर्फ पप्पी हांचेर ऑनलायन आनी ऑफलायन सट्टेबाजी रॅकेट चलयल्ल्याचो आरोप आसा. हे कारवायेंत गँगटॉक, चित्रदुर्ग, बेंगळुरू, हुबळी, जोधपूर, मुंबय आनी गोंया मेळून एकूण 31 जाग्यांचेर एकाच वेळार धाड घाल्ली. गोंयांतल्या 5 व्हडल्या कॅसिनोंचेरूय धाड घाल्ली. ईडीच्या माहिती प्रमाण ह्या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात काळ्या पयशांचो वेव्हार जाल्ल्याचो दुबाव आसा. ह्या घोटाळ्यात आमदार वीरेंद्र हांचे सयत तांची फामील आनी तांचे इश्ट वांटेकार आशिल्ल्याचे मुळाव्या तपासात दिसून आयलां. 2 दीस घाल्ले हे धाडीत ईडीन मोठ्या प्रमाणात संपत्ती जप्त केल्या. हे धाडीत ईडीन 12 कोटी रुपया जप्त केल्यात. हातून विदेशी चलन सुमार 1 कोटी रुपया आसा. जाल्यार 6 कोटी रुपयांच्यो भांगराच्यो वस्तू, सुमार 10 किल चांदी आनी मालमत्तांची कागदां तशेंच 4 आलिशान गाडयो जप्त केल्यात. गोंयांतल्या चडशा रस्त्यांची सामकी चवथिकाय जाल्या. पर्वरे साकून म्हापशा मेरेनचो रस्तो जाल्यार सामकोच काबार जाला. ह्या रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांक बरोच त्रास जाता. सर्वसामान्य लोकांक जावपी हो त्रास सरकार आनी प्रशासनाच्या नदरेक हाडून दिवपा खातीर आम आदमी पार्टीन बायक रायडाचें आयोजन केल्लें. पर्वरे देव खापरेश्वराक गाराणें घालून आपाच्या फुडाऱ्यांनी बायक रायड सुरू केल्ली. म्हापशा देव बोडगेश्वराचो आशिर्वाद घेवन तांणी हे बायक रायडाची समाप्ती केली. म्हाका दिसता तुमी पळयल्या कसली बॉम्पी रायड आशिल्ली ती. आमचो MLA वेन्झीन हो विशय एसेंब्लीन काडिल्लो, क्रुजांनी एसेंब्लीन काडिल्लो आनी आज तांणी स्वता म्हजे बरोबर म्हज्या फाटल्यान बसून एक मिडल क्लास सामान्य आम आदमी जाका आमी म्हणटा ताजी परिस्थिती कितें आसा ती पळयली. हांवें फाटले फावट सांगलें, आज परत एकदां सांगता, इट इज नॉट सरप्रायझींग. आज म्हाका कळ्ळें डॉक्टर्स कित्याक एडवायज करता की जे न्यूली कन्सीव जाल्या त्या बायलांक रस्ते यूज करचे न्ही म्हणून. कारण इट इज, आय थिंक महिंद्रा शूड बी इन्वायटेड
टू गोवा ही रॅली ते गांवांनी बी करता पळय खंय तरी बिचोले तांकां ती रॅली आतां हांगा करची म्हणून सरकारान आनी टुरिजमान आमंत्रण दिवचें की खंयच्या रस्त्यांचेरूच करची म्हणून, कारण थंय प्रॉबेबली देर मायट बी बेटर सिच्युएशन देन द कंडिशन ऑफ द रोड्स. आमी पळयले वो एकूच रस्तो जो आसा आज आमी दाखयलो, पूण आज परिस्थिती अशी आसा मांद्र्यान म्हाका दिसता तो श्री कृष्ण बाब गेल्लो त्या दिसा अशी परिस्थिती की रस्तोच ना. अशीच परिस्थिती म्हापशान म्हणजे हांगाच्यान आमी आतां म्हापशा जर तुमी वचत जाल्यार तुमी पळयला आसतले आमचो बाब सलमान जो आसा सालिगांव कळंगोटे आसागांव केल्ले रस्ते व्हांवून गेल्या, अंजुना परिस्थिती म्हणजे उलोवपाची परिस्थितीच ना अशा परिस्थिती रस्त्यांची जाल्ली आसा. कुडचड्यारय काल कोण तरी आमकां धाडिल्ले फोटो दाखयले की परिस्थिती कशी वायट आसा ती. सो हे सगळें जर पळयत जाल्यार खंय ना खंय तरी दिसता की सरकाराची जे PWD खातें आसा तें गुंडाळून दवरपाक जाय. जे ज्युनियर इंजिनियर जे नवे अपॉयंट केल्ले आसा की पयलींचे आसा जांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तांचेर पयलीं क्रिमिनल ऑफेन्स रजिस्टर जावपाक जाय. कॉन्ट्रॅक्टर जे कोणी हे रस्ते केल्या करपाचे आशिल्ले 15 कोटी सँक्शन जाल्ले म्हापसा खातीर आनी पर्रा आनी ह्या गांवा खातीर हे 15 कोटी गेले खंय हाजेर आन्सर दिवचो पडटलें. आमी त्या दिसा प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक दाखोवन दिल्ले की कशी परिस्थिती आसा, इन्क्लुडींग पणजे तालिगांव जो मेन रोड आसा तालिगांव दुर्गावाडी थंयची परिस्थिती अशी आसा की लोक पडटात तरी पूण आमदाराक जाग येना. पणजेची परिस्थिती ताच्या पेक्षा बिकट आसा. पणजे काल तांणी थोडे पुरयल्या, पूण गोंयची जी परिस्थिती आसा ती दाखोवपा खातीर एक सिंबॉलीक जो आमी आज एक रायड घेतली, बायक रायड फ्रॉम पर्वरी काप्रेश्वर टू देव बोडगेश्वर. मागता देवाय लागीं की हांकां बरी बुद्ध दिवची. गणेश चतुर्थी 3-4 दिसांचेर येवन आसा. सरकार 4 चवथी पयलीं सांगिल्लें, सरकारान चीफ मिनिस्टरान खूब सांगिल्लें की चवथी पर्यंत सगळ्या रस्त्या वयले खड्डे पुरयतले म्हणून. ही चवथी चवथ ह्या सरकाराची. मागता गणेश देवा कडेन की तांणी तांकां बरी बुद्ध दिवची, कारण परिस्थिती अशी आसा की ह्याच देवान समोर ज्या लोकांनी गाराणे घाल्ले आनी शपथ घेतिल्लो तातले 8 जाण थंय आसा. चवथीच्या फाटभुंयेर लागसारच्या राज्यांनी वचपी प्रवाशांची फावो तशी वेवस्था केल्या. महाराष्ट्र आनी कर्नाटकात वचपा खातीर सुमार 72 बशींची वेवस्था केल्या अशी माहिती गोंय कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी दिल्या. फाटल्या वर्सा आमी चवथी वेळार बशींची वेवस्था केल्ली. अंदूय आमी सगळी तयारी केल्ली आसा. बसी उण्यो पडल्यो जाल्यार आनीकूय बशी घेतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. गोंया भायर वचपी जे आमचे गोंयांत रावपी लोक आसा ते लोक जेन्ना सावंतवाडी वयता, वेंगुर्ला वयता, कारवार वयता अशा जाग्यांचेर आमी स्पेशल बसी घालता. आमी कितें करता, समज आमकां पॅसेंजर समज पर्संटा वाडल्या रोखडीच ताका बस आमी धाडटा. अशें करून गेल्या वर्सा सुद्दां आमी जवळ जवळ 25 एक्स्ट्रा ट्रीप मारलेल्यो. मागीर आमी सावंतवाडी ते सायडीन आमी 20 ट्रीप एक्स्ट्रा मारलेल्यो. सो आमी जर पॅसेंजर डिमांड आसा त्या प्रमाणे आमी बस स्टँडार समज गर्दी जाली रोखडीच आमी बशी आमी धाडटा. आमी लोकांक कोणाकूच त्रास करपाक दिना. आनी चवथी टायमार आमी तर सगळे जे लोक गोंयांत रावता ते आपल्या गांवांत वचपाक सोदतात तांच्या खातीर आमी बरी वेवस्था करता. आयज आमच्यो जवळ जवळ 72 बशी ह्यो बसी आमच्यो इंटरस्टेट वयता. त्यो जावं आमच्यो कर्नाटका आमच्यो 48 वयता, महाराष्ट्र आमच्यो 24 वयता, जावं बेळगांव, हुबली, गुलबर्ग, कारवार, होनावर, बेंगलोर, मैसूर, तशें आमचे तेलंगणा, हैदराबाद वयता, मिरज वयता, पुना, मागीर तुगे कोल्हापूर, शिर्डी, सोलापूर, अक्कलकोट, मुंबय, सावंतवाडी, वेंगुर्ला अशा जाग्याचेर वयता. आमच्या स्लिपर बसी वयता आनी आमचे लक्झरी बसी वयता आनी वॉल्वोय बसी आमच्यो वयता. आनी आमी आमकां जवळ जवळ 38 आमचे इंटरस्टेट रूट्स आहा ते सध्या बंद आहा, पोरण्यो बसी जाल्या कारणान. सो आमकां आतां 50 बशी येतल्यो फुडल्या 1-2 म्हयन्यांत. तेन्ना आमी तेय रूट आमी सुरू करतले. सो लोकांक बरी सेवा दिवपा खातीर आमचे कदंबा प्रयत्न करता. मडगांव नगरपालिकेन काडिल्ले नवे नोकर भरती प्रक्रियेत घोटाळो जाला असो आरोप काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनो हांणी केला. तशेंच भरती प्रक्रियेंतल्या सगळ्या अर्जांची वळेरी, मान्य केल्ल्या अर्जांची वळेरी मुखेल अधिकाऱ्यान जाहीर करची अशी मागणी सावियो कुतिनो हांणी केली. 23 आनी 24 ऑगस्टाक जावपी परीक्षेची कॉल लेटरां जांकां अर्ज भरून लेगीत मेळूना तांच्यांनी आपल्या कडेन संपर्क करचो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. सगळ्यांक खबर आसा की मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल आणि जॉब्स रिक्रुटमेंट प्रोसेस सुरवात केल्ली आहा फॉर जॉब्स म्हळ्यार LDC, सुपरवायझर आनीक असिस्टंट मेसन ह्या 3 कॅटेगरीच्या जॉब्साचे प्रोसेस सुरवात जाता. आनी फाल्यां 23 तारीख आनी परवां 24 तारीख ऑगस्ट रिटर्न टेस्ट दवरिल्ले आहा.
ह्या पोस्टाक फॉर LDC आणि फॉर सुपरवायझर। LDC पोस्टाक 2 सेंटर केल्ले आहा, एक नावेली हायर सेकंडरी स्कूल हांगा 1200 भुरग्यांक रिटर्न टेस्ट दिवपाक प्रोविजन केल्लो आसा आणि 567 सुमार कुंकोली मारिया बॉम्बिना स्कुलान थंय दवरले आसा रिटर्न टेस्ट आणि जे सुपरवायझर पोस्ट आसा तांकां पोरवरी दवरले आसा रिटर्न टेस्ट। आता आमकां आजूच कळून येयला, लेट सांजे कळून येयल्ले आहा की कितलेशे भुरग्यांक जे एप्लिकंट्स आसा ही एप्लिकेशन्स दिल्ली फर्स्ट वीक ऑफ नोव्हेंबर 2024 आणि कितलेशे एप्लिकंट्सांक जे एडमिट कार्ड आहा ते लेटर कॉल लेटर आसा ते डिस्पॅचूच करूंक ना, पावपा सोडूच डिस्पॅचू करूं ना। आनीक तो एडमिट कार्ड जो आसा तातूंत फर्स्ट पॉइंट जो आसा की नो कॅन्डिडेट शॅल बी अलाउड फॉर रिटर्न टेस्ट विदाउट द एडमिट कार्ड म्हण आसा। आता जेन्ना एडमिट कार्ड आहा ते तुमी पोस्टूच करना, डिस्पॅचूच करना त्या कॅन्डिडेट्सांक, जाल्यार तो कसो आन्सर करपाक शकतलो। सेकंडली फक्त पेपरार घातिल्ले नवीन टायम्स म्हणून घातला आणि नवप्रभा 11 ऑगस्ट पब्लिश केल्ले की हे भाशेन हें केल्लें आसा म्हण रिटर्न टेस्टाक डेट्स दिल्ले आहा, पण सगळे म्हण ते पेपर वाचपाना। आनीक फक्त सपोज पेपरा थ्रूच वचपा जाय आशिल्ले जाल्यार थोडे जाणां कित्याक तुमी हें धाडले पर्सनल एडमिट कॉल लेटर्स धाडले। सो हांगा खंय तरी मुद्दम हें केल्लें आहा अशें आमकां दिसता। सरकाराकडल्यान आवश्यक मजत मेळूंक नाशिल्ल्यान NGOन मानसीक दुयेंती, दिव्यांग आणि घर नाशिल्ल्या लोकांक घेवन पणजे पुलीस स्टेशनाचेर घेराव घालो। तांची देखभाल करपाक आवश्यक निधी ना। सरकारान ह्या प्रकाराचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केला असो आरोप NGOन केला। have done earlier, and we have requested for some relief. So this is not the agitation. You're just dropping them here. Simple. Yeah. See, all these people were brought by the police from different police stations. Correct? Now we have brought them here in the Panjim police station, and we are requesting the Panjim police station, you please send them to their respective. They have brought them. Bus. Very simple. We don't have the money now. Cost of petrol is there. Cost of drivers are there. All these things. So we are in a very deep situation. इन्फॉर्म केले 1 month in advance, 28th of July 2025, there was a front page ad that came on the Navin Times and also Herald. Okay, and there we have said that police, you have brought them, please come and take them. Then 1 month in advance, Donald has communicated to the DYSP, to the SPs, to the PIs, and telling them to. Now here you come and PIs, and he was told yesterday everything. So now there's a PSI here. So are we supposed to just juggle around with people and police तुमका खंय वच म्हणटा आता सध्या? म्हणटा वॉर म्हणटा सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट. सोशल वेलफेअर कितें ना. सोशल वेलफेअर दारा बंद हा. ओके आमी कितें करपाचें? वंटी कडेन उलोवपाचें तिका नाल्यार तो सोशल वेलफेअर कोण आहा पळय तो कोणें सांगू सोशल वेलफेअर ते डायरेक्टर आपूण हाडूं. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.